पत्रादेवी पणजे हायवेची कामां हुमकळ्यात. वता वता थंय अर्दवट कारभार, ट्रॅफिक सेफ्टी आनी कामाच्या दर्जाचोय दुबाव. आतां MVRच्या ह्या कामाची क्वॉलिटी तपासपाक खासा एजन्सी जमीन संपादनाचें काम पुराय करपाक दर पंदरवड्यान बसका नॅशनल हायवेची सगळीं कामां गोंय सरकाराक जाय तशींच जाल्या उपरांत फुडें व्हरप अश्यो गजाली PWD मंत्र्यान थारायल्यात. लँड एक्विजिशन जो प्रोसेस आशिल्लो तो कंप्लीट करून आमी कॉन्ट्रॅक्टराकडे हातीन दिवं ना. सो ते इले इले पीस करून चालू आसा. आतां हांव फाटल्यान लागून म्हाका खुबशे तुमी पत्रकार पळयताले खबर ना, म्हाका लोक पळयताले खबर ना, पूण आमी ऑलमोस्ट एक 7-8 घरां पयर लास्ट 2-3 म्हयन्याक हांव घेतरी हांव एवरी 15 डेज मॉनिटर करता आनी जे कॉन्ट्रॅक्टराक आनी जे एक्विजिशन आमी करता तितून भितर ऑलमोस्ट 8-9 घरां आमी मोडल्या. वन्स दॅट रोड इज डन टू पूट अ 5th पर्सन ऑन बोर्ड to see the variation of road जे जाता, where state will bear the expense to give a proper report, where I will understand. So I am taking a decision. Honorable CM कडेन उलयला हांव. CM म्हटल्यार तुमकां आमकां कितें बरें दिसता ते भशेन करपाक जाय आनी अल्टिमेटली द रोड हॅज टू बी प्रॉपर. हें म्हजें डिसिजन आसा. खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर हांव सोडचो ना. वॉट एवर रोड हॅज टू बी डन प्रॉपर. खंय जावपाक जाय, फोडपाक जाय, परतून करपाक जाय, आमी करून घेतले. गोंयच्या सगळ्या बॉर्डरीचेर आनी MPT जंक्शनाचेर हायवे टोल आसतलो असो प्लान आदी केल्लो आसा. I also feel that tolls should start at the border of Goa, both the borders of Goa or whichever borders of Goa. जे लोक जर भितर सरता वा भायर सरता तांकां टोल दिवपाक पडटलें. विदीन दॅट एरिया तांकां दिवपाक पडचें ना अशें म्हाका अंडरस्टँडींग आसा आनी जें म्हाका सांगलां ते भशेन आसा. पूण अल्टिमेटली केन्ना हांवें 5 म्हयने जाले म्हाका घेतल्यात. सो थोड्यो गोश्टी म्हाकाय स्टडी करूंक पडटा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी.